सोडना रायबंदरा रोरो फेरीचे अधिसूचित केल्ले शुल्क फाटी घेवची अशी मागणी करपा खातीर सोडणेच्या लोकांनी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केल्या। शुक्रारा सुरू केल्ल्या ह्या एका दिसाच्या मोहिमेत 400 परस चड लोक सामील झाले। नव्या रोरो फेरीचे उद्घाटन जावचे आदी अधिसूचित केल्ले शुल्क फाटी घेवचे म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडेन मागणी करतले अशी माहिती थळाव्यांनी दिल्या। पणजे मांडवी न्हंयक फ्लोटिंग सिटीचे स्वरूप आयला। कसिनो, पर्यटक, क्रूज बोटी, बार्जी आणि हेर बोटींचे इस्पा भायर ट्रॅफिक जाला। ऑब्झर्वेटरी टावर आणि पॅनोरामिक गॅलरी प्रकल्पाक लागून हे चित्र जुवारी न्हंयतूय तयार जातले म्हणून थळावे सयत पारंपरीक नुस्तेकारांक भंय। तांचो हे प्रकल्पाक विरोध आसा। मांडवी न्हंयत घडपी चुकीच्यो गजाली लक्षांत घेवन त्यो जुवारी न्हंयत जावपा पासत टाळपाक जाय। पर्यटन महत्वाचे आसाच, मात तेच बरोबर सैमाची राखण आणि थळाव्यां सयत पारंपरीक नुस्तेकारांचे अस्तित्व राखून दवरप हे तितलेच महत्वाचे। न्हंयचे कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करून जुवारीत बोटींच्या नोंदणीक मान्यताय दिवप गरजेचे आसा। कळंगुटे बेकायदेशीर स्पांचेर थळाव्या पंचायतीन आणि पुलिसांनी संयुक्त कारवाय करीत 6 स्पा सील केले। हे सगळे स्पा कसलोच वैद्य परवाना नासतना चलताले। यान फुडें कळंगूट पंचायत खंय आता नव्या स्पांक परवाने दिवची नात म्हणून सरपंच जोसेफ सिकेरा हांणी सांगला। पंचायत सचिवाच्या पदाक पंचायत सेवक नाव दिवपाच्या सरकाराच्या प्रस्तावाक पंचायत सचिवांनी खर विरोध केला। तेच बरोबर प्रलंबित आशिल्ले पगारवाडीची मागणी आणि एआय अटेंडन्स सिस्टम पंचायतीत लागू न करपाची मागणी अखिल गोंय ग्रामीण पंचायत सचिव संघान केल्या। पंचायत सदस्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन पंचायत संचालनालयाक भेटयले। रेशमा घोषाचे प्रस्तावित मेगा प्रकल्प रद्द करपाचो निर्णय DFLन घेतला। मांडवी न्हंयदेगेर दोंगुल्ल्यांचेर येवपी द बे व्ह्यू प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करपा खातीर DLFन रेराक अर्ज केला। प्रकल्पांच्या आराखड्यात सुधारणा करून नव्यान प्रकल्पांची नोंदणी करपा खातीर आदली नोंदणी रद्द करपा खातीर अर्ज केला अशी माहिती रेराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली।
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सभापती रमेश तवडकरांनी शुक्रवारात दिल्ली केंद्रीय राणा मंत्री भूपेंद्र यादवची खासा भेट घेतली। या भेटीत तवडकरांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हजेरीत केंद्रीय मंत्र्यांकडे खोतीगाव अभयारण्यातल्या अडकलेल्या रस्त्यांची समस्या मांडली। कदंब महामंडळान 54 पोरणी बशी स्क्रॅप केल्या। तांचे सुवातेर नवे इलेक्ट्रिक बशी येतल्यो, ज्यो खासगी एजन्सी चलयतल्यो अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिली। ह्यो बशी पेडणे आणि वाळपय ह्या मार्गाचेरूय चलतल्यो, तशेंच आनीकूय 60 नवे इलेक्ट्रिक बशी बेगीनूच हाडटले अशें तांणी हे वेळार सांगलें। खाणेपारचो ओपा उदक शुद्धीकरण प्रकल्प बिरेस्तारा राती बंद पडिल्लो। प्रकल्पा लागीं आशिल्ले ट्रान्सफॉर्मराक तांत्रीक बिगाड जाल्लो। उपरांत भौशीक बांदकाम खाते आणि वीज खात्याच्या अभियंत्यांनी सुवातेर वचून दुरुस्ती केल्ली। शुक्रारा सकाळी हो प्लांट सुरू केल्लो, मात परतून तांत्रीक बिगाड जाल्ल्यान वरभरा खातीर प्रकल्प बंद केल्लो। मात दुरुस्ती उपरांत रोखडोच प्रकल्प सुरू केल्ल्यान तिसवाडी आणि फोंडे म्हालात सुरळीत उदका पुरवण सुरू जाल्या। चोडणा फेरी धक्क्यार बुडिल्ली फेरीबोट निमणे काढली। 11 दिसां उपरांत फेरीबोट काडपाक यश आयलें। फेरीबोट दुरुस्त करतले आणि एका म्हयन्या भितर फेरीबोट वापरपाक मेळटली अशी माहिती न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंग राजे भोसले हांणी दिली। गोयच्यान पंढरपुराक प्रस्थान केल्ले 70 वारकरी मंडळ सुमार 15 दिसाची पायवारी करून शुक्रारा पंढरपुराक पावले। ह्या वारीत 14 वर्सां पिरायेचे ल्हान तशेंच 90 वर्सां पिरायेचे वृद्ध अशा सुमार 150 भाविकांचो आस्पाव आसा। 6 जुलयाक पंढरपुरात जावपी आषाढी एकादशीच्या पावन सुवाळ्याचे हे वारकरी साक्षीदार जातले।
मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर ड्रायव्हर आणि कंडक्टराक लागून आशिल्ले रेस्टरूमाची अवतिकाय जाल्या. कितलींशींच वर्सां जाली दुरुस्तीचें काम करूंक नाशिल्ल्यान रेस्टरूमाक गळटी लागल्या. जाल्यार गटरांनी उदक तुंबिल्ल्यान मडगांव बस स्टँडाचेर हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकित यादव आणि 60 वर्सां वयर पोरणी जुंता हाऊस इमारत 30 दिसांत रिती करपाचो आदेश दिला. पोरणे इमारती कडेन भेट दिवपी नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. ते खातीर ही इमारत रिती करपाचो आदेश दिला. राज्यात चालू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या खाला हो आदेश जारी केला. जमीन हडप प्रकरणातलो मुखेल आरोपी आणि सुकूरचो आदलो सरपंच संदीप वझरकर यांच्या घराचेर ईडीन परतून धाड घाल्या. तशेंच तांच्या हेर वांगड्यांचेर ईडीन धाड घाल्या. ह्यान पयली ईडीन 3.19 कोटीची 8,000 चौखण मीटर जमीन जप्त केल्ली.
एके वटेन नेटाचो पावस पडटा जाल्यार दुसरे वटेन दिवचलचे आमठाणे धरण सुकें पडलां. सध्या ह्या धरणात जेमतेम 4 ते 5% उदकाचो सांठो आसा. नवीन गेटीच्या कामाक लागून सध्या ह्या धरणांतलें उदक कमी केलां अशी माहिती मेळ्ळ्या. दिवचलचे आमठाणे धरणाच्या गेटीचे काम पुराय जाय मेरेन ह्या धरणात उदक भरचें ना ताची उदकास्रोत खात्यान काळजी घेतल्या. काम पुराय जावपाक म्हयन्या परस चड दीस लागपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. कोकण रेल्वे मार्गावेल्या वेर्णा ते करमळी मजगती रेल्वेन प्रवास करपी एका बायलेची बॅग जोमून रेल्वेंतल्यान उडी मारून पळ काढलो. ह्या प्रकरणात कोकण रेल्वे पुलिसांनी अनवळखी चोरा आड गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रेल्वे प्रवासात बॅगेची चोरी जाल्ल्याची कागाळ पीडित बायलेन कोकण रेल्वे पुलिशेत केल्ली. रेल्वेंतल्यान प्रवास करीत आसतना वेर्णे ते करमळी ह्या वाठारांतल्या रेल्वेन वता आसतना रेल्वेची गती उणी जाल्ली आसतना अनवळख्या चोरान बायलेची हँडबॅग जोमून रेल्वे भायर उडी मारून पळ काढलो. बायलेन दिल्ले कागाळी प्रमाण 2 मोबायल, 1 टॅब, 5,000 रुपया, मंगळसूत्र आणि कागदपत्र असो 1.96 लाखांचो मालवत चोरयेक केला. या प्रकरणात कोकण रेल्वे पोलीस निरीक्षक राहुल नायक हांच्या मार्गदर्शनाखाला तपास सुरू आसा. रायसावन बायलेची भांगराची सरपळी चोरिल्ली. या प्रकरणात मायणा कुट्टरी पोलिसांनी पुण्यासावन दुबावित रहीम मिर्झा हाका ताब्यात घेऊन अटक केली. ताका 5 दिसांची पोलीस कोठडी दिल्या. ह्या चोरी प्रकरणाक लागून परतून एकदा इराणी टोळी सक्रिय जाल्ल्याची चर्चा आशिल्ली. राय बस स्टॉपार बशीची वाट पळयत आशिल्ल्या सुषमा शिरोडकरांच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी जोमून दुचाकीवेल्यान आयिल्ल्या दोगा दुबावितांनी पळ काडिल्लो. ही चोरयेची पद्दत इराणी गँगाकडेन संबंधित दिसून आयिल्ली. ते प्रमाण मायणा कुट्टरी पोलिसांनी तपासाक सुरवात केली. तपासा उपरांत मायणा कुट्टरी पोलिसांनी पुण्या एका पंगड धाडून दुबावित रहीम मिर्झा हाका अटक केली. हे अटकेक लागून गोंयांतल्यो भांगराची सरपळी चोरी प्रकरणात इराणी गँगातले आनीक कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा. ओपा उदका प्रकल्पाकडेन टाकी भरपा खातीर जो ट्रक उदक घेवन गेल्लो तो खाली करून देवते वयल्यान येतना ब्रेक फेल जाल्ल्या कारणान दरीत कोसळ्ळी. सुदैवान ट्रक ड्रायव्हराक कसलीच दुखापत जावंक ना, मात ह्या अपघातात ट्रकाचे बरेच लुकसाण जाला. विजेच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान खांब्याचेय लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. पुलिसांनी घडणुकाचेर दाखल जावन पंचनामा केल्लो आसा. मजगती वीज खात्याचे कर्मचारी लेगीत खांब्याच्या दुरुस्तेच्या कामा खातीर दाखल जाल्ले आसा. वर्सुकी 38 दिसांची अमरनाथ यात्रेक 3 जुलै सावन सुरवात जाली. अमरनाथ देवाची गुफा सुमार 12,756 फीट उंचायेचेर आसा. ही यात्रा बेसबरी जावच्या खातीर भक्तगणां खातीर सगळे सोय सुविधा उपलब्ध करून दिल्ली आसा. सुमार 3,000 यात्रेकरू पहलगाम मार्गान वतात जाल्यार सुमार 7,700 भक्तांक बलटाल गंडेरबलच्या बेस कॅम्पाच्या मार्गान धाडल्यात. ह्या यात्रेक वचपी दोनूय रस्त्यांचेर सुरक्षेच्या दृश्टीन सगळी तयारी केल्या. ते भायर सुमार 6,000 भक्तगण दर्शन घेवन गेल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या.
सध्या गुजरातातल्या अहमदाबाद, सुरत, वडोदरा या मुखेल शारांतल्या स्कुलांक फटीचे बॉम्बांच्यो धमकी दिवपी ईमेल येवपाक लागल्या. नवरचना आणि गुजरात रिफायनरी इंग्लिश स्कुला उपरांत आता सिग्नस ह्या स्कुलाकूय बॉम्बांची धमकी दिवपी ईमेल आयिल्ल्यान विद्यार्थ्यांसयत शिक्षक आणि पालकांमदी भिरांतीचे वातावरण उप्रासले. पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत बॉम्ब स्फोटान घडणूक थळार येवन तपासणेक सुरवात केली. ईमेलात RDX बाबतीतली धमकी दिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. हिमाचल प्रदेशातल्या मंडी गावात ढगफुटीक लागून लोकांची घरां, गाडयो तशेंच गोरवां लेगीत व्हांवन गेली. ह्या थरारक आणि दुर्दैवी घडणुकेचो अणभव खूबच भयानक आशिल्लो अशें साल्वार जाल्ल्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा. घरा सयत आमी लेगीत व्हांवन वता अशें दिसलें अशें म्हणीत आपणे आपल्या आवयक वेंग मारिल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार सांगलें. सुदैवान मनीसहानी टळी, मात गोरवां व्हांवन गेल्ल्याचें दुख्ख आसा. तशेंच ह्या हुंवारात तांचें सगळेंच सामान व्हांवन गेल्ल्याचें तांणी सांगलें. या घडणुकेत रस्त्यांचेर फातर कोसळ्ळ्यात तशेंच हेर साबार गाडयांचे बरेच लुकसाण जालां. मजगतीं 8 जुलय मेरेन पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान हिमाचल प्रदेशा खातीर उक्तायल्या. हिमाचल प्रदेशातल्या चंबाच्या कलियो या गावात ढगफुटीक लागून जाल्ल्या भूस्खलनात एकल्याक मरण आयलें जाल्यार एकलो गंभीर जखमी जाल्लो आसा. उटंगराच्या पावसाक लागून हे भूस्खलन जाल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मरण आयिल्लो तरणाटो आनी एका कामगारा वांगडा दिसवाड्याचेर काम करताले. मात राती जेवल्या उपरांत ते दोगांय न्हिदपाक गेल्ले तेन्ना तात्पुरते शेडी ते न्हिदिल्ले कडेन ही घडणूक घडली. थळाव्यांक हाची सुलूस लागना फुडें तांणी बचाव कार्याक सुरवात केली, मात दुर्दैवान ताका वाटावपाक पावलें ना. मात दुसऱ्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलात दाखल केल्लो आसा. मजगतीं मरण आयिल्ल्या तरणाट्याची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्ली आसा. ह्या वाठारांत गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून अशी घडणूक फुडाराकूय घडपाक शकता, देखून थळाव्यांक सादूर रावपाची शिटकावणी संबंदीत प्राधिकरणान दिल्ली आसा. फुडलो तपास सुरू आसा. उत्तराखंडच्या बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्गाचेर करणप्रयाग ते बद्रीनाथ मस्कती रस्त्याचेर भूस्खलन जाल्ल्या कारणान सध्या येरादारी आडकून पडल्या. पावसाच्या सावराक लागून देशांत सगळेच कडेन वेगवेगळ्यो घडणुको घडपाक लागल्या. सुदैवान या घडणुकीत मनीसहानी जावंक ना. सध्या तात्पुरती ट्रॅफिक दुसरे वटेनसून वळयला. रस्त्याचेर पडिल्ली माती आनी फातर काडपाचें काम सध्या झुजाप पावण्यार सुरू आसा. गुजरातात सध्या पावसाचो सावार आयिल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाल्ली आसा. रस्ते उदका पोंदात तुंबिल्ल्यान येरादारेक आडखळी निर्माण जाल्ल्यो आसा. भावनगर, पंचमहाल आणि सुरत धरून वट्ट 10 जिल्ह्यातले 3703 लोकांक सुरक्षीत सुवातीचेर स्थलांतरीत केल्या. पुराय गुजरातात पावसाचा उटंगराक लागून सावार वाठारांतली वीज लेगीत बंद पडल्या. सुमार 20 राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाचे पंगड वेगवेगळ्या वाठारांनी सतर्क जावन लोकांची मजत करतात. मॉन्सूनाच्या सुरवेकूच गुजरातात 12.68 इंच पावसाची नोंद जाल्ली आसा. तशेंच फाटल्या 24 वरांत 0.62 इंच पावसाची नोंद जाल्ल्याची म्हायती हवामान खात्यान दिल्या.
प्रयागराजात सध्या गंगा तसेच यमुना न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडपाक लागल्या. देखून न्हंयच्या कुशीक आशिल्ल्या वाठारांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जावपाची भिरांत उप्रासल्या. सध्या प्रयागराजात हाय अलर्ट जारी केल्लो आसा. त्या खातीर NDRF आणि SDRF पंगड तैनात केल्यात. सगळ्यांक सादूर रावपाचो इशारो आपत्ती वेवस्थापन फोर्सान दिल्लो आसा. शुक्रारा फांतोडेर आग्रा लखनौ एक्सप्रेस वेचेर जाल्ले भिरांकूळ अपघातात एकल्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी बसीन ट्रकाक धक्को दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. ह्या अपघातात बसीच्या ड्रायव्हराक आगताक मरण आयलें जाल्यार 6 जाणांक गंभीर दुखापत जाले. फुडलो तपास सुरू आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनात खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.